आज गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेल ते तर्फेन आज आमी रेजिस्ट्राराक मेळपाक येयल्ले. एक विशय घेवन येयल्ले जो भुरग्याचो भवितव्याचेर जे युनिवर्सिटी खेळटा जी म्हणल्यार डिले इन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स. गेली जुनान एग्जाम जाल्ली, 15 तारखेर सगळे एग्जामी सोंपलेल्यो, पूण आज पर्यंत ऑगस्टाची आज 2 तारीख आज पर्यंत युनिवर्सिटीन रिजल्ट डिक्लेअर केलो ना. कित्याक तेंची एक परंपरा जाल्ली कडेन आसा. गेली कितलीशीं वर्सां, गेली फाटली 5-6 वर्सां जालीं जी फायनल इयराची एग्जाम जाता तेज नंतर ते रिजल्ट घेतात, मार्क्स घेतात, न्हिदतात. 1-2 म्हयने काडटात रिजल्ट दिवपाक. तितून भुरगो सफर जाता. भुरगो सफर जाल्ल्या कारणान भुरग्याचें फुडलें शिक्षण आसा, जो भुरगो नोकरेक वयता, जो भुरग्याक मुखार शिकपाचें कितें भायर वचपाचें शिकपाक, तो सफर जाता. आनी हें कारण हें सगळें युनिवर्सिटी खातीर जाता. युनिवर्सिटीन जो स्टाफ बसयला ते तेज्या खातीर जाता. आज आमी गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेल रेजिस्ट्राराक मेळ्ळे आनी रेजिस्ट्राराक हो इशू बऱ्या तरेन आमी एक्सप्लेन केलो. कारण युनिवर्सिटीचे रेजिस्ट्रार म्हणटा आपूण हितून लक्ष घालतलो, पूण आमी सराक एक अल्टिमेटम दिला की 8 दिसां भितर येता ते 8 दिसां भितर हो फायनल इयर नॉन प्रोफेशनल कोर्सीस आसात तेंचे रिजल्ट आउट जावपाक जाय म्हणून. नाल्यार आमी हो विशय घेवन कोर्टाक मेरेन पावतले. गेली फाटले एक हेचेर मिडियाचेर एक आर्टिकल येयला, तितून म्हणटा की इंजिनियरींग कॉलेजीचो फॅकल्टी बरी ना म्हणून सिटां वेकंट उरतात म्हणून. पूण खरो विशय जो आसा तो युनिवर्सिटीन आसा. तो युनिवर्सिटी जी टॉप 100 आसली ती आज सकयल पडटा. कारण हे निग्लेजन्स ह्या युनिवर्सिटीच्या स्टाफाचो किंवा ह्या युनिवर्सिटी कोण हेजो निग्लेजन्सा कारणान ही फाटीं पडले कडेन आसा. आज एक सरान आमकां सांगतना सांगलें की गेल्या 2 वर्सांक जे NBA जे नॅक एग्रिगेशन आसलें तें करूंकूच ना म्हणून कोविडा टायमार उरलेले युनिवर्सिटीन केलें आनी त्या खातीर युनिवर्सिटी आज फाटीं पडली. हांव युनिवर्सिटी कडेन आमी रेजिस्ट्रारा कडेन आमच्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशना कडेन मागता की तेणी हो रिजल्ट जो आसा फायनल इयर स्टुडंटाचो तो बेगीनच्या बेगीन आमी जो अल्टिमेटम 8 दिसांचो दिला त्या 8 दिसां भितर तेणी हो रिजल्ट आउट करचो. आनी 8 दिसां भितर जर तेणी रिजल्ट आउट केलो ना जाल्यार आमी हो विशय घेवन आमी कोर्टाक मेळून पावतले. कारण ही परंपरा जाल्ली कडेन आसा. ही परंपरा आमी खंय तरी बंद करपाक जाय. भुरग्यांच्या भवितव्या कडेन खेळटात ही युनिवर्सिटी, ती आमी खंय तरी तांकां धडो शिकोवपाक जाय. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेलाचो वतीन हांव तांकां इतलेंच सांगपाक सोदतां. एग्जाम जाल्ली जुनाच्या 15 तारखेर एग्जाम सोंपलेली सगळ्यो, पूण आज 45 डेज जाले. कारण आमी 45 डेजां भितर एग्जामी रिजल्ट येवपाक जाय. आनी फायनल इयर ते भुरगे त्याच कॉलेजीन उरनात, ते भुरगे दुसरे कॉलेजीन किंवा एडमिशनां घेतात किंवा दुसरे खंय प्रायवेट नोकरी करतात. आज प्रायवेट नोकरी करतात आनी तेंचे कडेन तांकां सर्टिफिकेट मागतात, ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट मागतात. आतां ती भुरग्यां कडेन तांकां दिवपाक ना, ते पोस्ट घेवपाक तांकां पोस्ट ग्रॅब करपाक मेळना. हो मेन समस्या आसा. ती भुरग्यांक कामाक खंय तरी कामाक वयतलो किंवा फर्दर एज्युकेशनाक वयतलो जाल्यार तांकां मेळना. गेल्या वर्साक कितलोसो रिजल्ट लेट जावन भुरग्यांची एडमिशनां चुकलीं. आज हेच करपा खातीर आमी आज पयलींच येयल्या, आफ्टर 45 डेज म्हळ्यार रिजल्ट डिले जाला तेन्नाच येयल्या. भुरग्यांचे कितले नुकसान जाऊ शकता, कितले दीस सध्या डिले झाले सांगू शकता? डिले इन द सेन्स 45 डेज जावन गेले युनिवर्सिटीचे रिजल्ट येवपाक. बस जाले. आज जुनाच्या 15 तारखेर एग्जाम जाल्ली, आज पर्यंत रिजल्ट ना. कितले नुकसान जाऊ शकता? भुरग्यांचो लुकसाण इन द सेन्स आयज जर भुरगो जर खंय नोकरेक वचपाक सोदता जाल्यार ताका नोकरेक वचपाक मेळना. तांचे फायनल इयर सर्टिफिकेट मागतात. तूं पास जाला काय ना हे तांकां खबर ना. कोणाक खंयच्या कंपनीक घेता किंवा कोण एम्प्लॉय हे आसा ताका. सो आता तुम्ही रजिस्ट्रार मेळा तेंच्यांनी कितें सांगला तुमकां? तेणी अश्युअर केला की ह्या 8 दिसां भितर हो रिजल्ट येतलो आनी आमी आशा करतात आनी तेंचे कडेन पॉझिटिव्हली पळयतात की तो 8 दिसां भितर रिजल्ट येवचो म्हणून. ऑनलायन रिजल्ट डिक्लेअर जायना? ऑनलायन रिजल्टूच डिक्लेअर जाता, पूण आनी मार्कशीट मेळपाक जाय न्हू हातीन, ती अजुनूय मेळना तांकां. नाजाल्यार कितें जातलें? आमी हो विशय आमचो हो विशय जो आसा डिले रिजल्ट्साचो आमी तो घेवन कोर्टाक वयतले. आमी कोर्टान पेटिशन फायल करतले. कित्याक लागून डिले जाता सांगता तो? डिले इन द सेन्स तो म्हणटा की तो तेजे रिजन्स आसात, खूब रिजन्स सांगता. तो स्टाफा खातीर सांगता, कॉलेजी खातीर सांगता. कॉलेजीन तो म्हणटा कॉलेजींतल्यान म्हणटा रिजल्ट्स लेट पावतात. आमी प्रत्येक भुरगे जे आसा ते प्रत्येक भुरगे आपल्या कॉलेजीन विचारतात पयलीं बाबा रिजल्ट हाडलो
बाबा रिजल्ट कित्याक घेवना ते सांगता युनिव्हर्सिटीन आसा म्हणून फक्त युनिव्हर्सिटीचे ते युनिव्हर्सिटीक बोट दाखयता युनिव्हर्सिटी कॉलेजीक बोट दाखयता पूण खरी गजाल जो पळोवपाक गेलो ते गेले जाल्यार युनिव्हर्सिटीन तो रिजल्ट पावल्ले कडेन आसता पण युनिव्हर्सिटी रिजल्ट आउट करना हो आता TY स्टुडंटांचो रिजल्ट म्हणटा की सगळे TY स्टुडंटाक गेल्या वर्सा पास आउट जाल्या TY स्टुडंटाचो रिजल्ट